काल एक सांजचो इवनिंग टायम आमकां एक आसीस सिक्वेरा म्हणतो तो रावता एक्चुअली नुवें. सो तो ही एपियर्ड एट द पुलीस स्टेशन आनी आमकां सांगलें की ताजो जो भावाचो जो एक बंगलो आसा चिकालीन तो बंद आसता. ताजो भाव जोझफ सिक्वेरा म्हणतो फाटीं आयिल्लो तो आनी पयलींच एप्रिलाच्या 28 तारखेक तो भायर गेला. सो तो बंगलो बंद आशिल्लो. सो त्या बंगल्याचें लिवींग रूम आसा ताची ते ग्रील तोडून कोणें ते भितर एंट्री केल्या आनी फूल हावज इज रॅन्सेड. सो मागीर आमी ताजे बरोबर थंय गेले आनी चॅक केलें आनी आमकां नोटीस जालें की ताज्या घराचो जो लिवींग रूम आसा ताजो विंडो आहा ताजो ग्रील आहा पळय ते तोडल्यात आनी भितर कल्प्रिट्सांनी एंट्री केल्या आनी फूल हावज वॉज रॅन्सेड. ईच एंड एवरी रूम वॉज रॅन्सेड. सो मागीर ताणें थंय आपल्या भावा कॉन्टेक्ट करून फोन मारून भितर कितें आशिल्लें विचारलें. ही चॅक द बिलोंगिंग्स आनी चॅक करतकीर कळ्ळें की ताजे एक 2 वॉची 2 इयरिंग्स एक 500 पाउंड्स आनी about 25,000 कॅश इज मिसींग. सो आमी मागीर थरली चॅक केली थंय घराक आनी एक ताजो CCTV फुटेजीस मेळ्ळो. ताजेर ते 2 जाण भितर एंट्री करतना दिसतात. दे आर 2 पर्सन्स 2 कल्प्रिट्स आर सीन एंटरींग द हावज. सो आमी ते फुटेजीस घेतल्यात आनी आमचे त्या आनी आमचो तपास चालू आसा आनी वेरी सून आय थिंक वी वील बी एबल टू नॅप देम. So in this connection we have presently registered a crime under section 380 457 IPC and we have conducted all the Panchanama formalities and our efforts are in progress to trace the accused.